नेदरलँडांतल्यान पर्यटकांक वांटोवपाक गेल्ल्या थळाव्या तरणाट्याची मंत्री रोहन खंवटेन तोखणाय केल्या. जाल्यार गोंयांत सध्या कायदो आनी सुवेवस्था इबाडत चल्ल्या. देश विदेशांतल्यान येवपी पर्यटक गोंयांत सुरक्षीत ना, देखून बलात्कार, पर्यटकांचेर जावपी आगळीको सारकिल्ल्यो घडणुको वाडपाक लागल्यात. ते खातीर आयच्या विधानसभा अधिवेशनात हांव पेडण्यां जाल्ल्या घडणुके विशीं कॉलिंग अटेन्शन घालतलो अशें फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान सांगलें. द लोकल गोवन जो गोंयकार भुरगो फुडें सरून आपलो जीव पळयनासतना ट्राय टू सेव दीस शोज एक्झॅक्टली वॉट वी गोवन्स आर. गोंयकार कशें आसा आनी अतिथी देवो भव आमी जेन्ना म्हणटा, गोंयकार कितले पयर वचपाक शकता टू सेव अ टुरिस्ट इज वॉट अ एक्झाम्पल वॉट युरिको हॅज डन बाय पुटींग हिज ओन लायफ एट रिस्क. Simultaneously, I think we should compliment Nidhi Walson and his whole team for having nabbed to a particular person who was there, who attempted to do something which was not required. And ताजेर म्हाका पोलिसेक निधी वल्सनाक कॉम्प्लिमेंट करपाची गरज आसा टिमीक. एट द सेम टायम द गोंयकार ज्याने सेव केला, आय थिंक these issues need to be seriously taken up to ensure that the tourists do not feel insecure. I will personally meet the victim and also the person who has saved post the assembly session. I will go and meet them, but when news कळिल्ल्या प्रमाणे they are बरी आसात ती. कंप्लेन घेवन सोदिना आहले म्हणून अशें म्हणटा. ना कंप्लेन घेवन एक्शन घेवन ताका अरेस्ट सुद्दां केलो. की गोंयांत ट्युरिस्ट म्हणटा तो नॉट सेफ. आज जे डच चलयेचे अटेम्प्ट टू रेप जालो रेप जाली आनी ताका एक गोंयकार साल्वार करून गेलो, ताका ते उत्तराखंड मनशान काडले आनी तोपलो. हातूंत कितें दिसता आमकां? हातूंत दिसता की देर इज एब्सोल्यूट नो लॉ एंड ऑर्डर इन गोवा. आनी द टुरिस्ट हे सगळे आमी इतले टुरिजम मिनिस्टराचें भाशण आयकतात की आमी बीच सेफ्टी, बीच मॅनेजमेंट. कसलो बीच मॅनेजमेंट? अरे टुरिस्टाक ते चाकू मारता, जो मनीस गोंयकार साल्वार करून येता ताका तोपता. चल्लां कितें? आनी वेन द सेशन इज गोइंग ऑन, द पुलीस आर नॉट रिकॉर्डिंग इट प्रॉपरली. पुलीस आर ट्रायंग टू अंडरप्ले दीस. तो कोण PSI आहलो तो केस घेवन आहलो खंय न्ही. तर सगळें जें पळयलें आमी कॉलिंग अटेन्शन मूव केलो ताचेर. आय रिक्वेस्ट द लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट टू टेक इट अप. इट इज अ सिरियस इशू. दीस वील स्पॉयल द गुड नेम ऑफ गोवा. G20 येदो व्हडलो एडवर्टिजमेंट घाला पळय, तातूंत एक चलयेचेर रेप जाल्ली केस सगळें नांव आमचे गोंयचे काबार करूंक शकता. इन द पास्ट स्कारलेट किलिंग हॅज बीन अ एक्झाम्पल. सो देर आर सो मेनी केसीस. फोगट हॅज बीन एन एक्झाम्पल. सो अशें जर जालें तर सरकार आपली इमेज राखपा खातीर इतले इव्हेंट करता, मिडिया कितली मॅनेज करता, ते सगळें करून कांय जावचें ना. एक रेपाचेर सगळें नाक प्रमोद सावंताक कितले नाक आहा तें म्हाका खबर ना, पूण ताजे नाका बरोबर गोंयचेंय नाक कापून उडयता तो.